आणि देखून आज पहिले ह्या जग फुडें येता उपरांत लोक येता देखून ह्या जगाच्या फाटल्यान तुमी गितां गावन भक्तीन इगर्जे घेवचे सगळ्यांक सोजा गो आसा हे समस्येनांत देखून तुमी वतीन दवरचे आनी सांगाताच भुरग्यांनी मुखार बसचें भुरग्यांनी आवय बापाय सांगाता फाटली बसचें न्ही भुरग्यांनी सगळ्यांनी मुखार बसूंक जाय आनी वडिलांनी फाटल्यान बसूंक जाय आनी भितर वता आसतना तुमच्या पांयाचे वणो निकळून भायर दवरन खाली पांयान भितर वेचें कित्याक म्हळ्यार परवा मंगळारा नवेन आसा तुमची सगळी पांयाची रेव आनी परत भितर गेली जाल्यार परतून रडूंक कश्ट हें मात्र न्ही देवाळ पवित्र हे पवित्रपणाचो संकेत जावन आमच्या पांयाचे वणो आमी काडूंक आसा म्हणजे म्हणलें तूं रावलाय ती सुवात पवित्र देखून तुज्या पांयाचे वणो निकळाय आमी खंय देवळाक खंय टेंपलाक मसिदेक वयतना सगळ्या पांयाचे वणो काडटा पवित्रपण तें देखून आमी तें पाळूंक जाय देखून हे तें चिंतन मतीन दवरना देव स्तुतेंत वांटले जावंक तुमकां आपोवणें दिता भक्तीन भगवंतान विश्वासान ह्या देवस्तुतेन वांटले जावया आमी एकामेका खातीर मागया देव आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं प्रितीच्या भावा भयणीनो प्राचीन काळ सुरू जाल्ल्या त्या वेळासावन दंडवणेन आनी प्रतिमोगाच्या कज्ञांनी आमची खालसां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां अख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रमूंक सुरू करता हो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण तो शेवटा पावोंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शहरान भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी क्रुसाच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबतान आनी भक्तीन तरान दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान वचुया प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या भोवमोगाळ देवा तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो तूं पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो फाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गींच्या जेरुसलेमा पावोवंक आमकां फावो कर जंय तो जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक समर्पूच्या पंजेलांतली सुवार्ता अध्याय 11 ओळ 1 ते 10 जेरुसलेमा लागीं खावता पोवता बेतपाजे आनी बेतानिया दिसतात थंय जैतुनाच्या दोंगराचेर येतरशी जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें तुमचे संकर आसा त्या ग्रामांत वसात आनी थंय तुमी भितर सरना फुडें कोणूच आजून ताचेर बसोवंक नासलेलें गाडवाचें एक शिंगरू बांदलेलें तुमकां मेळटलें ताका सोडात आनी हांगा हाडात तुमी कितें करतात
तशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गडवाचें शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलेलें तांणी देखलें. ते ताका सोडटाले तेन्ना थंय आसलेल्यांनी म्हळें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें करतात? जेजून सांगलेलो जबाब ताणें दिलो आनी त्या मनशांनी ते तांकां व्हरूंक सोडलें आनी शिंगराक तांणी जेजू सरशी हाडलें आनी तांणी ताचेर आपली आंगवस्त्रां घाली आनी तो ताचेर बसलो. सगळ्या लोकांनी आपली वस्त्रां मार्गार पातळायली आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मोल्यांनी कातरलेल्यो थाळयो मार्गार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वयतलो तो सगळो लोक कशी बोब मारूंक लागलो, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, आमच्या बापा दाविदाचें राज्य येता ताका जय, सर्गी जय जय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मुगल बाबडीलो. आता आमी पुरुषावार देवाच्या घरा कुशीक सुमकतल्या भक्तीन लायन करून तुमी इगर्जे कुशीन येवचें. फुडलें पयलो तोरीबल, पयलो कुरीस सांगाता तोरीबल, पयलो तोरीबल ताजे उपरांत कुरीस वाती उपरांत याजक आलतार भुरगे उपरांत तुमी भक्तीन इगर्जे कुशीन सुमकून येवचें. ह्या संदर्भार ज्ञान मंडळी संदी हांगासर एक गीत गायतले आमी भोंवता पर्यंत.
सौम्याची स्तुती करी तुझे जेरुसलेम देवाक तुझ्या नावाने सियोना जय 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 मुदा दाविदाच्या नावाड सौम्या जेरुसलेम नावाड देवाक तुझ्या दारांच्यो खिळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सौम्याची स्तुती करी तुझे जेरुसलेम देवाक तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या मोगाच्यानो सुमी जेजू आपल्या पास्कसो गुट्टू शेवटा पावांक जेरुसलेमांक भितर सरचे स्मरण आज आमी करता हाका आमी ताळयांचो आयतार वा सुम्यांच्या कश्टांचो आयतार म्हणूनय सांगता हाचे सवी आमी भाग्यवंत हप्तो आराम करता आयची देवस्तुती जेजूच्या कालतेपणान आनी सोंसणीखायेन केल्ल्या साक्रिफिसाची देख घेवन ताच्या पुना जिवनपणांत वांटो घेवया म्हणलो संदेश दिता जेजू आपणाकच दिल्लें सोडोवण्याचें मिसांव करूंक फाटीं सरना बगार आपणाकच साक्रिफीस भेटोवन संवसाराक बचावी हाडटा आमकां मेळिल्लें हें इनाम फावते परी घेवन जिवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया मगळ भाव भयणीनो हे संभ्रमांत भक्तीन आमी वांटेली जाताना सांजुदा मारी पलपले बरेपण आगरगा सावन मिस्तिता दुलसीन डिसोजा मदर तेरेसा वडो डेरिल डिसोजा मस्कत करचाल मजात में बसून मिसबेटयता गॉडविन परमिला मंतेरो पवित्र गळजा वडो डेरिल जेसिंता डिसोजा मस्कत देवातीन मरियप्पा आनी फिलोमेनाच्या आत्म्याक मिस्तिता जॉन जॉर्ज आसान तांचे रिते बसोत मागे आम्हा संबिस्तां बसो मागे जे कोणा मागतान बसयला सोडा आस कडेन तांचे बसोत आमी मागे प्रार्थुया सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशां सैम घेवचें आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली आमच्या जिणेंत ताच्या सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कणवळ्यान आमकां फावो कर त्यास आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरूंक ना म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे खाट ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केडण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पोर देव म्हज्या अधिकाराक येता देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा देवाचें उतार हें
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हाका पळयता ती म्हजो खेळकुला करता ओंट उडयता तकली धलयता सर्वेस्पुराचेर तो पात्यून आसा न्हय आतां तोच ताका निवारून दी जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवन दी म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय सोन्यांनी म्हाका वेडो घाला खोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या तांणी पापसिल्ल्या म्हजे हात आनी म्हजे पाय की सकट म्हजी हाडां हांवें स्मेजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. साम पावलान फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लाभदोन रावलो ना. बगर मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक कस पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्ट पडलो आनी आपणाक कस कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांव वापरास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जिजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. भगवंत मार्का प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कश्टा मरणाची चरित्रा. पास्काच्यानी बेकमीर उंड्याचे परबेक 2 दीस असले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें एकमतेन दवरचो आनी जिवेशी मारचो म्हणून कुटमळ करी लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय उसंबळ जायत. जेजू बेतानियांत कोटकार सिमांच्या घरा गेल्लो.
थंय तो जेवणार बसोन आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमांसी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडणं जेजूच्या मस्तकार तिने तें वतलें. हें पळोवन थंय आसलेले भितरले थोडे संतापले आनी आपणा इतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाड करचो कित्याक? असलें तेल 300 रुपयां प्रासड मोलाक विकेतें आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटयेतो. देखून ते रागार तांणी तिका बेस्टायली. पण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात? म्हजे थंय तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेंपण करयेत, पूण हांव सदांच तुमचे सवें आसचो ना. हिका कितें सांगता तें तिणें केलें. म्हजें निकेपाक म्हण पयलेंच म्हजे कुडीक हिणें तेल मागलें. सतच हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातली त्या सर सुवात्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजक सर्शीं गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दुडू बसयलो. तवळ तावन जेजूक धरून दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदून लागलो. बेकंबरवंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? तवळ आपल्या सिसामर्थ्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वचा, थंय कांद्यार उदकाचो कोळसो दवरनो वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणा साल खंय आसा. तो वळो सगळें मांडून आयतें केल्लें वडयेक माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. सीस बायस सरन गेले आनी शाराक पावले. थंय ताणें सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जातच तो आपल्या 12 शिसा सांगात आयलो. पंक्तीर बसून जेवत आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदले एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका घातान पराधीन करतलो. सिसाकांतल्यानी एक एकलेस हांव तो म्हणून तांचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 एकलो म्हजे सांगाता पलगणांत हात घालता तो. मनशा पुत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण कोणा मुखांत्र मनशा पुत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्मोंकूच नातुलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजू उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतलें पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजे रगात सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशा पासून तो वारयलेलें. सतस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियसर ह्या फुडां 10 फळांचो रोस हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक बायसन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विश्वास कणतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी हिंडाचे बोकरे दुसपडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेरा सकटाक तुजेर विश्वास चुका जाल्यार म्हाका सुखसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंब्यान 2 फावटी सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू बासून म्हणालो, तुजे सांगता म्हाका जी दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. आनी सक्कडी तेच परी म्हणाले. आनी ते
गेसेमनी नावाच्या एका मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्याशी सांगतो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा आसा. आनी पेद्रोक जाकोबाक आनी सुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी जेके पयस वचून तो दडीर सरपडलो आनी 7 दीस जाल्यार ती कश्टांची गडी आपणा वयली उतरून वचो म्हूण मागी लागलो. तो म्हणालो, अब्बा बापा, सर संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जाव. उपरांत तो आपल्या सिसा सरसी आयलो आनी ते न्हिदोन आसले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटो बरो जागो रावंक तुज्यान नुसो जालें? तुमी ताळ्ळेक सांपडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. होत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्या सुत्रांनी मागे लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शिश न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान फाटीं आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीक न्हिदोन विश्वात आसात? पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरून खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतना सुजुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयलोलो व्हड एकलो कासोमा आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातब्याऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्तू दिल्लो. जाका हांव उमो दिता तो सुतो, ताका धरा आनी 17 व्हरा. थंयतच शिदा जेजूस वचोन मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तवळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरशी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकाराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोरांक धरूंक आयिल्ले बरी. तलवारी आनी दांडे घेवन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदेगात शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जायचंय. इतल्यार सकट ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची वोल भांगर ना जेजू फाटल्यान वेतालो. ताका तांणी धरलो, पूण तो वोल ताच्या हातान सोडून विणगोसू तांचे तावन पळोवन उपरांत जेजू ते श्रेश्ठ याजकाच्या हुजीर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मातबारी जमो जाल्ले. तेणें पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणा भितर सरलो आनी थंय राखवाल्या सांगाता उज्या सरशी बसोन दग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी सानेद्रीन सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर खंयच्याय एक साक्ष मेळत काय म्हणून सोदताली, पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. सभारचण मुखार येवन ताचे विरोध फोर्साक सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षीक एकामेका ताळ पडले ना. शेकीन थोडे जण उठले आनी ताचेर फट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदिल्लें हें देवाळ हांव मोडटलो आनी हातांनी बांदूंक नातिल्ले आनीक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हूण ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षीक एकामेका ताळ पडले ना. तेदो श्रेश्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादीक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना उगोच रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करून म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय हांवूच तो. आनी मनशा पुताक सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपाचेर देवोन आयलेलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपलें वयलें वस्तू पिंजरून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षेची गरज कितें? पळया, ताणें केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सगळ्यांनी ताका मरण फावो म्हूण तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताचेर तिपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताका मोठी मार म्हणटाले, कोण म्हूण पारकून आमकां सांग पळया. आनी थंय आसलेले नौकर ताका वयर तपड मारताले.
ताणें पेद्रू आनी सकला आंगणांत आसलो श्रेष्ठ जगाच्या साकारण्या मदीं एकली तेणें पाशार जाताना पेद्रू दग घेवन आसलेलो तिका जळकलो. तिणें ताका बरो कन्न पळोवन म्हळें, तूंय नजरेतेगार जेजू सांगता आसलोय. पूण पेद्रू नाकार म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय थावन उठोन दरवटांतल्यान भायर वेताना परत्यान ते साकरणें ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली. होय तांचे मदले एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत ताणें सस्सी नासलेले पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे भितर एकलो दुबाव नासता. तूं एक गलिलियागार. तितल्या पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखसना. आनी तेच घडी कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उगडास आयलो. जेजून ताका सांगल्या उतरांचो, कोंब्यान 2 फावटी साद घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळो सुगडलो आनी रडोंक लागलो. उजवाडिल्ल्या फरा प्रधान याजकांनी मतबऱ्यांनी आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा समोवन थाराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी कोडो घालून व्हेलो आनी पिलात अधीन केलो. पिलात जेजू विचारी, तूं जुदेवाचो राय? जेजून जाप दिन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते म्हणटना तूं कांय पुणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोसो शब्द काडलो ना. ते पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंद देवाना मदल्या लोकांन मागलेल्या एकल्या अधिपतीन सुडका दिवची रिवाज आसली. हे कटकायाच्या वेळार कुणी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेत आसले. तांचे मदलो बारब्बास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें अर्शें केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दिसय म्हूण मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मसरान ताका दंड दिला म्हूण ताका समजल्लें. बारब्बाक सगळेच सोडून दिसय म्हणून पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवाचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें गरजय? लोकांन बोबाड मारली. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलातांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें सूख ताणें केल्या? पूण त्यांनी की व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबो मार म्हणाले. ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बारब्बासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हेरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तू ताका न्हेसयलें आनी कांट्या सुवीक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नमान कर्ण म्हणूंक लागले, नमान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकाक मारताले. ताचेर तिंबी उडयताले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करताले. शेगिताची किळकुळा करून जाल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तू ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव अल्सेंद्र आनी रुफांचो बापूय नाडांत तावन ते वाटेन आपल्या घरा पाटी वेतालो आनी ताका तांणी जेजूचो खुरीस वोवंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोथा नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्यांची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्ताबळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तूरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालन तांणी वांटून घेतलीं. जेजूक कुर्सार मारतना सोडूं नये. सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळोवन येशी बरोवन घाल्ली. जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी कुर्सार मारले. एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वयताले, ताची निंदा करताले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले, वा तूं देव मंदीर नाश कर. 3 दिसांनी ते परतून उबारतलो न्ही. तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजकांनी शास्त्री ताची गळकुळा करून एकामेकाक म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केली पूण आपणाकच बचाव करावंक तो सकाना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देव पळया. तो वळ आमी ताका सत म्हणटा. ताचे सांगाता कुर्सा जोडलेले तेच परी ताची निंदा करताले. सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मारून म्हळें, एलोही एलोही लामा सबक्तनी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका संडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय
तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवन वचून एक दर याळमे शिरक्यान बुडोवन हाडलें आनी एक बडी एक शिरकावन जितून तांतलें साखी सारकें ताच्या वंठाक धरलें आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मारून प्राण केलो. सगळीं दिंबी गेली. उबी रावया. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयतावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळें जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मरी मगदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी सालोमे. जेजू गलिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हाचे शिवाय ताचे सांगाता जेरुजलेमाक आयिल्ल्यो स्त्रियोय सबार आसुल्ल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तूं तयार आयसो म्हणजे साबत आदलो दीस. जुदेवांच्या श्रेश्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो अरिमातियासो जुजे देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलेलो तो दैरान पिलाता सरशी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मरण पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शतपतीक आपूंक धाडन जेजू येदोळूच मरण पावला न्हयवे म्हणून ताचे लागीं ताणें विचार केलो आनी शतपती लागचें समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचें लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटान गुटलायलो आनी कडपांत पकरलेल्या एक पण्णांत ताका दवरलो आनी समाधेच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली. पूण मोरी मागदलीन आनी जेजूची आवय मोरी ताची कूड खंय केपली ती पळोवन आसली. देवाचे उतर हे वाणी तुका क्रिसा. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयची सुवार्त आमी आयकली मार्कोच्या वांजेलांतली सुवार्ता ती. 3 सुवार्ता आसात, मातेवाची, मार्कोची आनी लुकाची सुवार्ता. सडावत जेजूच्या कश्टांची चरित्रा एका रितीन तांणी विणलेली आसा. हर एका शुक्रारा आमी वाचची सुवार्ता ती जुवावन बरयलेली सुवार्ता. पूण रामाच्या आयतारा ह्या 3 सुवार्तां पैकी एक सुवार्ता आमी आयकता आनी ह्या वर्सा मार्कोची सुवार्ता आमी आयकता. मार्कोच्या सुवार्तेंत मार्को मनशाचें कठोरपण कितलेंगी, मनशाचें कपटपण कितलेंगी, मनशाची ती अनीत खंयच्या मट्टाची म्हणून तो दाखोवन दिता. आज जेजू जेरुजलेमाक प्रवेश जाल्लें घडीत आमी आचरण करता. जेजू जल्मलो खंयसर बेतलेमांत. जेजू वाडलो नजरेतांत आनी जेजूचें मिसांव ताणें सुरू केलें गलिलियांत. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जाल्यार लुकाचो वांजेल जेजूचें 3 वर्सांचें जिवीत एक पैण म्हणून विवरिता. पैण खंय तावन बेतलेतावन नजरेताक, नजरेता तावन गलिलियाक, गलिलिया तावन जेरुजलेमाक. कित्याक जेरुजलेमाक? कित्याक म्हळ्यार ताणें थंयसर जैत्य जावंक आशिल्लें. जेरुजलेमांत ताणें थंयसर कुर्सार मरोंक आशिल्लें.
जेरुसलेमांत थंयसर ताणें पुनर्जीवन जावंक आशिल्लें आनी सगळ्या संवसाराक एक संदेश दिवंक आशिल्लो आनी सगळ्या ताच्या जिवितांत देवान आपणा थंय जारी केल्लें मिसांव संपूर्ण करूंक आशिल्लें. देवाची खुशी आपणाच्या जिवितांत पाळूंक आशिल्ली. त्या दिशेन एक पैण कशें सा लोक विवारिता. आनी आयच्या दिसा जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश जाताना ताका वर्तो एक स्वागत लोक थंयसर दिता. स्वागत वर्तो स्वागत लोक ताका दिता. कसलो स्वागत? रायपणाचो स्वागत ताका मेळटा थंयसर. लोक ताका आपली आंगवस्त्रां धरणीर हांतुळटात. कांय थोडी कोलयो घालतात, कांय थोडी जैतुनाच्यो थाळयो वा ओलिव रुखाच्यो थाळयो थंयसर ताका पातळायतात आनी हातांत थाळयो घेवन ओसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ताची प्रशंसा करतात, ताका होगळीक दितात, ताका मान करतात. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, हांगासर पळया इपर्जा जेजूक वर्त्या मापान स्वागत करता. कित्याक जेजूचें तें 3 वर्सांचें परगट जिवीत लोकांची काळजां मनां जिखल्लें. बंद पासांत आसलेल्या लोकांक, एका रितीच्या कैदीपणांत आसलेल्या लोकांक सुटकेचें मिसांव दिल्लो जेजू. पिडेस्तांच्या वळवळ्यान तांकां आदार दिवन पिडांत सुटका दिल्लो जेजू. मरणाच्या आकांतांत आसलेल्यांक जिविताचें देणें दिवन जिविताचो दातार जाल्लो जेजू. आज सगळ्यांक एका रितीचो बरवसो जाला, एका रितीचो संतोश जाला, एका रितीची भलायकी जाला, एका रितीचें समाधान तो जाला आनी एका रितीची दादोसकाय तो जाला. देखून ताका आज लोक कितें करता? उल्हास येता, ताका मान करता, ताची स्तुती करता आनी ताका वाखणटा. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, हांगासर मार्कू आपल्या ह्या सुवार्थेंत एक 5 संगती हांगासर उल्लेख करता. 5 संगती. एक मनशाचें अविश्वासीपण. पळया, मनशाचें अविश्वासीपण. हांगासर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, थंयसर आसलो जेरुसलेमांतलो पुरा लोक जेजूक विरोध म्हणनी. सगळो लोकांक विरोध नातुल्लो. एक 100 काही 80% लोक जेजूक सांगात दितालो, सपोर्ट करतालो. पूण एक 20% लोक जेजूक पसंत करिनातुल्लो. कित्याक? जेजू तांच्या बिझनेसाक, जेजू तांच्या मानाक, जेजू तांच्या वर्त्या ओडपणाक अडकळ हाडतालो. तांच्या कपटीपणाचें खंडन करतालो, तांच्या वैवाटाचें खंडन करतालो, तांची सुखी दाखोवन दितालो. हाय तुमकां, धिक्कार तुमकां म्हणटालो. आनी लोकांक तो सेवेचें, बोगसण्याचें तो करण्या मुखांत्र लोकांक सांगत हाडतालो. लोकांक एक दादोसकाय दितालो, लोकांचे कश्ट हळू करतालो तो. आनी हें पळोवंक जायनातलें. थोड्या लोकांक साळोवन, थोड्या लोकांक घुसपट गुदळ हाडून जेजू विरोध पितुरी करून ताका लगड काडचे प्रयत्न ते करून आसले. आनी त्या प्रयत्नाक कांय जीक मेळ्ळेले बरी ते मांडून, ते पास मांडून आसले. देखून आयच्या सुवार्थेंत मार्कू ह्या जेजूच्या कश्टांच्या चरित्रेंत 5 संगती मोती काडटा. एक मनशाचें अविश्वासीपण. पळया, ह्या इस्रायल परजेक देवान अब्राहम मुखांत विसरली, अब्राहम मुखांत्र, आनी ताका आशिर्वाद दिल्ली. अब्राहमाचो पूत इसाक, इसाकाचो पूत जाकोब, जाकोबाची संतत देवाक मोगाची. हे परजेक सुखी धाडायल्ल्या वेळार इजिप्तांत आसरो दिलो. इजिप्तांत कश्टल्ल्या वेळार मोइजे मुखांत्र आपल्या मायगांवाक ताणें पाठी हाडलें. मायगांवांत राय नासलेल्या वेळार राय, प्रवादी नासलेल्या वेळार प्रवादी, आनी तशेंच विविध कश्टांनी विविध संगतींनी तांकां ताणें आदार दिल्लो, ताणें सांगात दिल्लो. आनी ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पूण कितेंय देवान केलां तें तांणी मतींत दवरूंक ना. ते अविश्वासी जाले. भुकेल्ल्या वेळार मान्ना कान दिवन बसले, थानेल्ल्या वेळार कडपान ताणें उदक दिलें, आनी भुकेल्ल्या वेळार जेवण दिलें. मांस खावंक आसलेल्या वेळार ताणें तांकां विविध मनजी सुकण्यां दिलीं. तांकां रातीच्या अंधकारांत उजवाडाचो खांबो जालो. आनी वताच्या दगीच्या त्या मारेकार कठीण संदर्भार
मोडांचे खूब जावन सवळी जालो तांच्या मुखल्यान तो चल्लो तांच्या फाटल्यान तो रावलो तांच्या बोगलेक तो रावलो तांच्या वयर रावलो सगळ्या मापान देवान तांकां आदार दिलो पूण ह्या देवाचें उतर ताणें आयकूंक ना सिनाई पर्वतार म्हज्या मुखान 10 उपादेश दिले आनी तुमी देवाच्या मोगाखाल ह्या उपादेशा प्रमाणे चला जिवीत जोडतल्यात म्हूण दिलें पूण तें उतर तांणी सांडलें प्रवाद्या मुखांतर परत परत देवान तांकां लागीं हाडचे प्रयत्न केले पूण तांणी तें मानलें ना निमाणें देवूस मनीस जावन जेजू मरिफा संवसारा आयलो पूण ह्या जेजूक ह्या देवाक तांणी तिरस्कार केलो मोळ्यांतलो मारून भायर उडयलो कितले एक बेविश्वासीपण कितले अविश्वासीपण ह्या लोकांचें आनी तें मार्कू हाचे सुवातेंत दाखोवन दिता लोकांचें अविश्वासीपण कुर्साय ताका लगड काडताका कान उडयताका म्हणलें एक लोकांचें बोब अविश्वासीपणा कारण मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो जेजू भुकेल्ल्यांक जेवण दिल्लो जेजू पिडेस्तांक गूण केल्लो कोडकारांक गूण केल्लो बेसायद्याच्या तळ्या लागीं आकुळलेल्या आतांच्या मनशाक गूण केल्लो आनी विविध मनच्या संदिग्ध संकश्टांक देवसाराच्या नाडण्या ताळण्या पासांक वळख जाल्ल्यांक सुडका सोडवून दिल्लो जेजू आज कोणाकी नाका जाला पळया फायदो आसल्यार मात्र मनीस सलाम करता हांगासर फायदो जोड जाल्या उपरांत देवाक तांणी विकृत केलो आनी तें आज आयच्या सुवातेंत आमी पळयलें सवार कडेन लोक जेजू तिरस्कार करता पळया बारबासाक सोडली कुनीगराक सोडली पूण देवाच्या भाग्यवंताक पातक करनातलेल्या एक नितीवंत मनशाक तूं लगड काड म्हणून पिलाताक तांणी सांगलें दुसरें तो सांगता मनशाचें अनुपकारीपण कितले उपकार सोम्यान त्या परजे केल्ले जायत कितले बरेपण त्या परजेक देवान केल्लें जायत सोम्यान केल्लें जायत खुर्सार उमकळोन मरतना पर्यंत बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते देस नेणात म्हणून ताणें सांगलें पूण जाल्यारय ह्या लोकांनी ताका अनुपकारपण दाखयलें जुदासान कितें केलें 30 नाण्यांक ताका ताणें विकलो पळया कसले एक त्याच जुदासाक ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा उंडो दिवन ताका वाडलें त्याच जुदासाक ताणें दुडू बदकाची ताणें खबरदारी दिल्ली त्या जुदासाक ताणें आपणाचो सीस करून घेतिल्लो पूण तो जुदास अनुपकारी जाता जेजू थंय ताका पळया थंयसर ताका विकता तो 30 नाण्यांक उरले 11 जण सीस पळोवन दवरतात पळया कितले अनुपकारी कश्टाक कंतांत सांगात दिवच्या बदलाक दय दिवच्या बदलाक ते सगळे पळोवन दवरले मनशाचें अनुपकारीपण कितलें म्हणलें हांगासर तो दाखोवन दिता तिसरें मनशाचें विणगेपण वा नागडेपण आदां आनी येव पात केल्ल्या वेळार ते फळ केल्ल्या वेळार देवाचे कुशे विरोध केल्ल्या वेळार तांकां देवा मुखार येवंक लज दिसली पयलें देवा मुखार ती विणगेस येतालीं कांय उस्तूर घालनातलीं कांय तीं आंग दांपिनातलीं कित्याक तांचें तें पातक नातलें कांय लज म्हूण तांकां बोगनातली जेन्ना देवाचे कुशे विरोध वचून तें फळ केलें तेन्ना तांकां लज भोगली अंजुराचे रुखाचे खोले तांणी गुंतले पळया मनशाचें पातक मनशाक लजे घालता मनशाचें पातक मनशाक नालिसाय हाडटा मनशाचें पातक देवा मुखार मनशाक लजे घालता म्हणलें सत पण सोल्ल्यांत आतां म्हण हे मुखांतर आमी पळयता तर 300 घडीत मार्कू हांगासर उल्लेख करता उरल्या खंयच्याय सुवातेंत हे घडीत ना एक तरणाटो पळया एक तरणाटो सणाची एक ओल घालन आसुल्लो भितर कांय वस्तूर घालूं ना ताणें सणाची ओल पांगोरनो जेजूच्या फाटल्यान तोयतालो सणाची ओल पांगोरनो आनी ह्या संदर्भार पळया ह्या शिपायांनी ताका धरतना ताची ओल मात ताका मेळ्ळी ओल सोडून धांवलो तो नागडोच धांवलो विणगोच धांवलो कित्याक हांगासर मार्कू हें गणीत विवरिता गे म्हळ्यार पळया मनशाचें पातक इतलें मनशाक नागडें करता मनशाचें पातक मनशाक इतलें विणगे करता मनशाक देवा मुखार मनशान दवशें करता लजेन दवशें करता आज कोणूच मनीस देवा मुखार रावंक शकना तसले पातका वरवीं एक विणगेपण जाला म्हणलें सत मार्कू हांगासर दाखोवन दिता म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो चवथें मनशाचें क्रूरपण
कठीण क्रूरी मनीस हांगासर जाता. मार्कोची सुवार्ता जेजूच्या पाशावांत एक विशेष क्रूरपण हांगासर तो उल्लेख करता. क्रूरपण कित्याक पळया जेजूक तांणी कैद केलो जरबादांचे मार मारून ताची कुडीची देसवाट केली. उपरांत ते पावनांतल्याक कांट्याचो मुकुट तांणी विणलो. कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या तकलेर तांणी दवरलो. थापडां मारली आनी आतांच्या नाड्यान म्हणजे आतांच्या हें आसा पळय नाडो तातूंत ताका ते तोंडाक मारताले शिपाय. जेजूचे दांत कितले जडले गुर्तुना. जेजू खोटो घालताले मुठी घालताले पळया आनी एका रितीन ताका ते दिंबी घाल नमस्कार करताले केळकुळां करताले तामाशे करताले. तूं राय म्हणटालो न्ही देखून तुका नमस्कार. तूं देव म्हणटालो न्ही देखून तुका नमस्कार. एका रितीची क्रूरता. परत तो भरादी खुरीस पळया भरादी खुरीस एक अस्कत मनशाच्या तोकून गेल्ल्या जरबादाचे मार खावन कांट्याचो मुकट सणसून रक्ताचे वळ जाल्ल्या अस्कत जाल्ल्या त्या मनशाच्या खांदार भरादी खुरीस. ताका वोगों सांगना अरिमत तो सिरेन गांवचो सिमावन ताका कुमो केल्ली ओंक. हे शिपाई जण आशिल्ले ताका ओंक थांगना पूण जाल्यार व्हड खुरीस ताच्या खांदार तांणी दिलो. खुरीस खांदार दिलो. खुर्सार ताका कशें मारलो. सोरांक पुरा हात पांय बांदून ते उमकळायताले. हाका तांणी कितें केलें खुर्सार किळायलो पळया 3 किळ्यांनी खुर्सार ताका तांणी मारलो. एक 30 आनी 3 वर्सां तरणाट्याची कूड अस्कस जाल्ली ती किळ्यांचेर ताणें मारतना ताणें एका माराक गल्ली बोबाट कितली जायत. जेजू देव वय पूण तो मनशा सैम घेवन आयिल्लो. मनशाची अस्कत काय ताची थंय आसली. कुडीची अस्कत काय ताची थंय आसली आनी अस्कत कांयत तो गामेल्लो. त्या अस्कत कांयत बापा लागीं विनंती केल्ली बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली कालसनी वार. पळया हांगासर मनीस ताका 2 तरांनी कश्टिता. एक कुडींत कश्टिता आनी एक मोतींत कश्टिता. मोतींत पळया मोतींत म्हळ्यार थोड्या दिसां आदीं जय 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 म्हणून बोब मारलेलो तोत्तू लोक आतां जेजूक कुर्साय ताका म्हणटाना ताचें काळीज बेसां जाता. ओत्तू लोक गी म्हज्या सांगात आशिल्लो म्हज्या सांगात जेवल्लो म्हाका होगळीक दिल्लो ओत्तू लोक गी. दुसरें पळया बाराबासाक सोडो एका खुनीकाराक लुटकाराक सोडो आनी ह्या नितीवंत भाग्यवंत मनशाक कुर्साय मार म्हणून जेजूक तिरस्कार केल्लें घडीत ताची काळीज बेसां जावंक लागलें. आनी ताका ती उलयलेलीं उतरां ताचे विशयान केल्लो अपराध ताची सगळी मोत सगळी ताची मानसीक रितीची पिडा ती सगळी चड जावंक लागली. आनी अशें कुडींत आनी मोतींत दोनूय रितीन तो कश्टलो म्हणलें सत मार्कू हांगासर दिता. आनी 5वें हांगासर मनशाचें व्हडपण हांगासर मार्कू विवरिता. मनशाचें व्हडपण ह्या फरिजेवांनी प्रधान याजकांनी श्रेश्ठ याजकांनी मतबारांनी थोडें चिंतलें अनितीन आमी जिखल्या अन्यायान आमी जिखल्या नाका जाल्ले जेजू विरोध पितोरी करन लोकांक साळवोवन आमी जिखल्या म्हणलें चिंताप ह्या शास्त्रांचे फरिजेवांचें. तांकां काही आमी कपटीपणान आमी जिखल्या. बाराबासाक आमी सोडून जेजूक कुर्सार मारून आमी जिखल्या. आमी वोट जाल्या. सता विरोध असत जिखलें. नीती विरोध अनिती जिखली. अन्याय विरोध अन्याय जिखलें म्हणून ते खुशाल बरी जाले कोण ना संतोष बरी जाले कोण ना. पूण ते संतोष शाश्वत न्ही. तो संतोष तात्कालीक ते जैत तात्कालीक. पळया 30 नाणी रुपयाची घेवन जुदास एक प्लान करी लागलो आनी जेजू गुमोवन दिवन ताणें विकलो आनी ह्या मुखांतर जुदास जैतेवन जालो म्हूण जुदासान चिंतलें पूण तो जैत जावंक ना. तो जैतचो थोड्या मिनटांचो थोड्या घडयांचो जैत. ती खुशी थोड्या मिनटांची थोड्या घडयांची पूण तो देदस्पर जालो. तो कंगाल जालो पिसांतूर जालो गळपास काडून मेलो. ताचो नाश जालो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून मनशाचें व्हडपण तें कितलेंय आसूं
तें शाश्वत न्ही म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कावळो कितलोय वयर वचत पूण त्या कावळ्यान सकयल देव जेस गोणू वा पाक्कीसला वा गीद कितल्या वयर वचून पाकट फुलोन उबोन रावत पूण त्या गिदान या त्या पक्कीसलान वा त्या गुणीन सकला देव जेत्त खावच्याक पिवच्याक तेंत रावंक जायना. देखून मनशाचें वडपण कितलेंय आसलें रे तें वडपण शाश्वत न्ही. वडपण शाश्वत न्ही. ताणें एक दीस सकयल देवंगूत आसा म्हणलें सत मार्कू हांगासर दिता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज ह्या सुवातेंत जेजू आमकां कितें संदेश दिता. कितें संदेश दिता. जेजू म्हणटा 4 दिसाच्या संवसारांत तुजें वडपण गरजेचें न्ही. 4 दिसाच्या संवसारांत तुजी केल्लीं ती अनितीचीं कामां आनी ताचें जैत प्रमुख न्ही. 4 दिसाच्या संवसारांत तुवें करूंक जाय जाल्लें जिवीत कलतेपणाचें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कलतो जालो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता आयच्या किर्तना आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें क्रिस्त आमचे पासून कलतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. देखून सांपावलो पिलिपेकारां बरो म्हणटा तो ताच्या समान संपणाक लब्धन रावंक ना. पळया जेजू देव तरी सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक तो लब्धन रावंक ना. समान संपणाक तो वैभवाक त्या आडंबराक त्या स्तुती गितांक तो लब्धन रावंक ना. देखून तो गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो त्या शेणांत त्या भाशेनाच्या घुसींत त्या गोरवांच्या उस्वासाच्या उबेंत तो जल्मलो. उबेंत खंयच्याच रावळ्यानांत तो जल्मोवंक ना. पळया तितलें कलतेपण ताचें. सेवक जालो तो अनाथ जालो. कन्नडांत एक पद आसा अनाथ मगुवादे नानू अप्पनू अम्मनू इल्ला ಭಿಕಾರಿ ದೊರೆಯಾದೆ ನಾನು अत्तरू मुद्दिसोर इल्ला. तसली परिस्थिती जेजोको देव तो तरी अनाथ जालो. सेवक असो सेवक जालो तसो मोग करतले कोणूच ना जाले. असली दुर्गत ताची. देखून ताणें म्हणलें आसा कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात मनशा पुतांक माते तेगूंक सई सुवात ना. आज व्हडले राई व्हडले अधिकारी व्हडले कारबारी व्हडल्या घरा रावतात पूण जेजू हांगासर पळया मातेवाच्या घरा आनी तो थंयसर जाकेवाच्या घरा थंयसर लाजराच्या घरा वा ताच्या इश्टांच्या घरा तो रावतालो. पुरो जाल्ल्या वेळार दोनीच्या सुकणार तकली दवरून आराम घेतालो. जल्मोंक ना सुवात आनी हांगासर पळय आयच्या दिसा मरोंक ना सुवात. मरोंक भुमीच्या दनयाक भुमीच्या रचण्याच्या रचणाराक ह्या भुमीचेर मरोंक बाग फावो जावंक ना. भुमी आनी आकाशा मदें खुर्सार उमकळोवन ताका मारलो. भुमी आनी आकाशा मदें पळया ह्या भुमींत ताका खाण भायर उडयलो. तसलें एक क्रूरपण तसलें एक अनितपण तसलें एक बेविश्वासीपण मनशाचें जालें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. ह्या संदर्भार पळया ह्या संदर्भार ताका निकेपूंक समेत एक पोंड लाभलो ना. तसोच म्हणलो आमी मरच्या फुडेंच पोंड रिजर्व करून दवरता. मरच्या फुडेंच लाखांनी पयशे दिवन पोंड रिजर्व करून दवरता. पूण जेजूक सर्गा संवसाराच्या दनयाक पोंडू ना जालो. अरिमातियाच्या आसा जुजेसो पोंड ताका फावो जालो. पळया दुसऱ्याच्या कोणाच्या पोंडांत ताका दवरलो. एक लावारीस जावन तो मेलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. पूण देवान ताका तशें सोडूं ना. अती उंच बारलो. देखून जेजू म्हणटा तो कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो. जो कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो. देखून जेजू पळय आज कलतो जालो तो आज घोड्याच्या फाटीर येवंक ना. तो एका कात्याच्या एक शिंगुराच्या फाटीर तो आयलो. कात्याच्या फाटीर तो आयलो. घोड्याच्या फाटीर येता तो कोण रायचो पूत राय राजकुमार तो घोड्याच्या फाटीर येता. घोड्याच्या फाटीर कितें घोड्याच्या फाटीर झुजाक तो येता. झुजू घोड्याचो संकेत. तलवार आनी घोडो झुजाचो संकेत. देखून पयलें अश्वमेध याद आसलें. अश्वमेध याग एका घोड्याक धाडचें रायान कोणी तर बांदूंक घालें जाल्यार ताचे विरोध झूज जातालें. कोणी बांदूंक घालूं ना जाल्यार ताका सोडलो जाल्यार रायाक कप्पा काणीक परत दिवंक आसलें. कित्याक हांव तुका काल जाता म्हणून. पळया घोडो आनी तलवार झुजाचो संकेत. पूण जेजू हांगासर झुजाचो संकेत जावन येवंक ना. जेजू हांगासर फकत शांतीचो संकेत समाधानाचो संकेत जावन आयलो. देखून ताणें म्हळें हांव आयलां शांती हाडच्याक हांव आयलां समाधान हाडच्याक. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना तसलें समाधान दिवंक आयलो जेजू. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा हांव शांतीचो कुवार.
तो उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जायसी उजो मोगाचो उजो सेवेचो उजो भक्षणाचो उजो तो उजो आतांत पेटलोलो जायसी आनी तो उजो लावंक वयला हांव झूज मांडूंक येवना घोड्याच्या पाठीर बसून झूज मांडूंक हांव येवना गाडवाच्या पाठीर बसून हांव शांतीचो झूज मांडूंक आयला शांतीचें देखून तलवारीन झुजतलो तलवारीन मरतलो म्हणटा तो ताच्या सिसांक तलवारीन कान कापलेल्या वेळार तलवार तो उखलूंक सोडिना कित्याक तो शांतीचो कुवार तो कालतो जालो ताका व्हडले व्हडले रेड कार्पेट घालूं ना रस्त्यार रेड कार्पेट घालूं ना व्हडली व्हडली तांबडी वस्तूरां घालूं नात पूण ताका त्यो जैतुनाच्यो थाळयो घाल्यो ओलिवाच्यो थाळयो घाल्यो खुलयो घाल्यो आनी कांय थोड्यांनी आपली आंगोस्त्रां घालीं आनी ताचेर सोलोंक लायलें बळ्या तो त्या पदवेक तो आशेवंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून एक बरो आमी दोळे धांपया आमी सोम्या बरी कालती जावंक जाय वर्तेपण नश्वर पूण कलतेपण शाश्वत म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून जेजून म्हणलें आसा सर्गीच्या मनशान ह्या संवसारी मनशां जल्म जाल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना तितलो व्हडलो स्नानीक जुवांव पूण सर्गीच्या राजांत आमकां हर एकल्याक की स्नानीक जुवांव प्रास व्हरतो जावंक आपोवणें आसा खंडीत आमी जातले हांव पूण कोण खालतो जाता तो मात्र स्नानीक जुवांव प्रास व्हरतो सर्गीच्या राजान जाता कोण पळय देवाची खुशी करता तो मोरये प्रास व्हरतो सर्गीच्या जाता राजान जाता म्हणलें सत जेजू आमकां विवरितना देवाची खुशी कलतेपणान करूंक कशें जेजून ती पाळ्ळी त्याच मापान जेजूची खुशी कलतेपणान पाळूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आम्ही समेस्त उभे राहूया आणि आमच्या पवार्थाची उस्सारणी करूया. सतमंता देवा सर्वपदुतरा बाप्पा सर्ग आणि पितुमेचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्यावर मी घरपी सबवलो अवका मुरयेता जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले तुका कुसास जडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तोंचो एकता पदकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सस्ताचें जिवीत आमे. सर आमची प्रार्थना सरेस्पर देवाक आतां आमी भेटुया. बापा होय सभेच्या मुखेल्याने क्रिस्ता परे कलतेपणान सोसणीकायेन आनी सेवेच्या मनोभावान आपलो मिसांव वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमचो देश आनी समाज चलोवच्या राजकीय मुखेल्यानी लोकांतय मनस्ता पाडिनासतना लोकांची गरज समजोवन शांतीचे समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. जायत्या जाणांक फोव तें काम नासतना निरोधीगण आसच्या समेस्ताच्या जिवितांत दिसपडतो ग्रास जोडूंक फोव तो वावर दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. विविध रितीच्या आमलाक बली जाल्ल्या वडिलांनी तशेंच युवजनांनी तांचें उणेपण वळखून मन बदलून बरें जिवीत जियोवंक तांकां फोव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सांजुजेक तशेंच कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा कुटुंबाच्या वडिलांनी कश्टांच्या वेळार कंगाल जायनाशें तुजेर विश्वास दवरून आनी मागणें करून कश्टांचे जैत व्हरूंक करपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्ल्या समेस्तांनी जिवितांत तेमचे हर एक सूख आनी दूख स्विकार करून तुजेर भरवसो दवरून जियोंक फोव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सांजोतात देवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटेचो आनी दानाचो फळ येतेश मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पूर्ण थळार हातीन धरिल्लीं सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडी बरो
आमच्या खासगी गरजा पसत आमच्या कुटुंबाच्या हरियक असल्या पसत आमच्या कुटुंबात पयस असल्या परकोवंत असल्या आमच्या मोगाच्या मनशा पसत ह्या घडी आमी मागया. सर पिडेस्त असो, कश्टात आसल्यांचो, घरचेवंत असो, कुटुंबात विविध समस्यांनी कश्ट आसल्या सर्वांचो उडास काडया, ताचे पसत आमी मागया. आपले जिवीत देवाच्या सेवेक समर्पण दिल्ल्या सर धार्मिकाचो याजकाचो उडास काडया, तांचे पसत आमी मागया. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, आमचो तुज्या भुरग्यांचो तूं कळमीत नासतना मोग करताय आनी बऱ्यांतली बरी सर्गींची देणी दिवन तूं आमकां पोसताय. ह्या खातीर तुजो आमी उपकार पावडटाव. आमचे मागणे तूं आयकताय म्हणल्या बरवशान आमचे गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजी खुशी वयतर जें कितें आमकां गरज आसा तें तूं फावो कर हें आमी मागताव क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आधार
म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें सावण मागा. हे तुमच्या हातान काही बलिदान आपल्या मानकांनी महिमीक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्व मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुझे मोक्षणे आमकां बेगीच मेळो. आमच्या करण्याक ते फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तीम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी बगूंक पावो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग सोंसले आनी आपणाक फावो नसलेली ख्यास्त नश्ट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. सरकारी संसार उरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें ताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दितालोच ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एका आशेपर हातून समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन दिनी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. त्याच पुरे जवान जातच ताणें गाल्स घेतली. तुका न्हू ह्यान वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात. पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हजे उडास करा. Bovartaso gut pargot ubia.
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमच्या सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कोड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेल्या सासणीक दान तूं आमकां करूंक अशें देवाचे बाये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या तिच्या पती भगवंत सुजेच्या भगवंत धर्मदुतांच्या भगवंत जुतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या निसमेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार निरंतरी आमकां मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळे संवसाराक शांतीनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाची आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता भवी सभेच्या समेस गवळी आनी मनया बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवर्तान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगाती संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक भोवडा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून आमकां आपल्या बापाची वळख करून दिल्या बापा लागीं मागूंक शिकयला ते मागणें सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा. सर वायटांतलें आनवरांतलें पिडेंतलें अवघडांतलें दुखांतलें सर रितीच्या वायट वटण्यांतलें अकालीक मरणांतलें आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें मुर्वशानात रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुज्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. माय मोगासो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकां आमी शांती दिवया.
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर वचपाक म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका ससनाच्या जिविताक मगळ भावना भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो जेजूचे मास उंड्या रुपी सेंक वेता भोव पवित्र रिती जेजूचे हजरपण तांतूं सांगपाक येता. देखून कुमगार फकत दावात वयर उजवात बंद दवरून हातार तुमी सेवसो, चिमटेन तुमी धरनाकात, अशें धरनाकात, हातार तुमी सेवा. आनी आतां दवरल्या उपरांत हांगात तुमी सेवसो. देखून मास्क निसरोवन येताना हांगात तुमी सेवा. सेवन जाल्या उपरांत आतां मूठ मारा, जाग्यार वसा. हे ल्हान कुडके तातूं आसात, थोडे फावटी आमच्या दोळ्या दिसता, थोडे दिसनात ल्हान कुडके. आमी आतां पापण वेता जाल्यार ते कुडके सकला पडटात, ताचेर आमी पांय दवरता. जेजूच्या कुडी रक्ताक अखमान करता आमी. जुदासा बरी, पिलाता बरी, आनी शिपायां बरी, शस्त्र्यां बरी, फारीचेवां बरी, आमी जेजू गुड्डायता. देखून ह्या कर्गांतले निवारच्या खातीर 17 उतरां सांगतना भक्तीन पाळया आनी जेजू फावो तो मान दिवन कुमगार आमी सेवया.
दिया कडजंत असले आमच्या सोमियाक आमी अर्गां दिवया अळयां स्वायतार संभ्रमूंक ताणें आमकां फोव केल्ल्या पासून अर्गां दिवया ह्या कोरोना कंताच्या काळारी मिसाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फोव केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या मुखल्यान तो रावून दी आमकां वाट दाखोवन दी आमच्या फाटल्यान रावून दी आमचें संरक्षण करून दी आमच्या बगले रावन आमकां सांगात दिवून दी आमचे वयर रावून आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या परगांवांत असल्या भाव भयणी सगळ्यांक ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात सर्व भक्तिकांक तो बेसांवांनी भरून दी म्हणून विशेश करून दोळे दांपून काळजांत आसलेल्या सोमिया लागीं आमी मागया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा आपरूप देण्याने तुवें आमकां दोशी केलाय खुर्सार खिळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी खुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन ताचें मरण आमचो बोवार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाच्या कृपेन काजर जावंक फुडें सरतात. लॉयड मॅक्विन डिसोजा पूत देवादीन डिसोजा आनी रोझलिन डिसोजा हांचो मिया पदावसो निशा संतनाज लागीं दू लॅन्सी संतनाज आनी बेबी अनिटा संतनाज हांची नित्या दरवड्यांतली क्लिटन वेनेट डिसोजा पूत देवादीन विन्सेंट डिसोजा आनी देवादीन क्लारा हेलेन प्रभा डिसोजा हांचो शंकरपुरा फिरगजेचो फेनेला शारोन डिसोजा लागीं दू फेड्रिक डिसोजा आनी शैला डिसोजांची वल्यांकन वड्यांतली आमच्या फिरगजेची ह्यो सगळ्यो दुसऱ्यो चिटी ह्या लग्ना सैरीके संबंदी कांय अडखळ आसा तर पवित्र सभेच्या वडिलांक कळोवचो तुमचो कायदो आसा तशेंच ह्या आजोड्या पासून मागचोय आमचो कायदो जावन आसा. आदल्या इतर मिसांचेर समजलें दान रुपये 5380 आनी अभ्यासाक येवचें. निमाण्या ब्रेस्ताराची देवस्तुती प्रस्तावान रिना कुटिनो सांजूद वाडो पयलें वसप लिना डिसोजा लानफूल वाडो कीर्तन नैजिल मिरांदा मदर तेरेजा वाडो दुसरें वसप गीता पिरेरा पवित्र काळजा वाडो भवताची प्रार्थना शनल कुटिनो वेलंकनी वाडो विन्सन डिसोजा नित्यादर वाडो स्टीवन डिसोजा लानफूल वाडो. निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती प्रस्तावान शर्मिला मोरास नित्यादर वाडो पयलें वसप फ्लेवी डिसोजा नित्यादर वाडो
कीर्तन ग्लेन सल्डाना पवित्र काळ जवडो. दुसऱ्या वसप शारन डिसोजा वेलांकनी वडो. हालेलुयाच्या सनवाराची देवस्तुती प्रस्तावानो मेघना डिसोजा मदर तेरेजा वडो. पहिले वसप आयसिंत मिरांदा मदर तेरेजा वडो. कीर्तन फ्रीडल पत्रावो मदर तेरेजा वडो. दुसऱ्या वसप जॉन फर्नांडिस लानफुल वडो. कीर्तन सॅन्ड्रिया कुटिनो लानफुल वडो. तिसऱ्या वसप डायल कुटिनो सांसूद वडो. कीर्तन मोनिका डिसोजा सांसूद वडो. चौथ्या वसप रिवन मिरांदा मदर तेरेजा वडो. कीर्तन रोलविटा डिसोजा नित्यादर वडो. पंचव्या वसप शांती फर्नांडिस नित्यादर वडो. कीर्तन ॲशलोन अल्मेडा नित्यादर वडो. सव्या वसप स्वीटा डिसोजा पवित्र काळ जवडो. कीर्तन अरुण डिसोजा पवित्र काळ जवडो. सातव्या वसप शारीन डिसोजा वेलांकनी वडो. कीर्तन जेस्विटा डिसोजा सांसूद वडो. आठव्या वसप सिस्टर फ्लोरिन कॉन्व्हेंट. कीर्तन शालेट कस्टेलिनो नित्यादर वडो. भवताची प्रार्थना सुनीता रोड्रिगेस लानफुल वडो. एंट्री लोबो पवित्र काळ जवडो आणि डायना मास्करेनस मदर तेरेजा वडो. हे सर्वांनी आज सांजे 4:30 वरार सुकन असताना अभ्यासा घेवचे. देखून ही देवस्तुती भोव पवित्र आणि भोव उत्तम देवस्तुती देखून जायते हांगासर विशय आसात. देखून सारकें समजोवच्या खातीर केदाळा वाचूंक कितें वाचूंक तें आमकां सारकें समजोवच्या खातीर तुमी अभ्यासा घेवची गरज आसा. देखून सुकन आसतना हर एकल्यांनी अभ्यासा घेवचें. आज आमी वाचलेली सुवार्ताय हांवें आनी पाद्र्यापान अभ्यास केल्या. आमी अभ्यास करून वाचता. देखून तुमी अभ्यासाक सुकन आसतना येयचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. निमाण्या ब्रेस्तारा 12 अपोस्तलांची नांवां हे परी आसात. जॅक्सन सल्डाना गुरकार पवित्र काळ जवडो. मेघना डिसोजा गुरकार मदर तेरेजा वडो. जॉन फेर्नांडीस गुरकार लानफुल वडो. डायल कुटिनो गुरकार सांसूद वडो. शैला एन डिसोजा गुरकार वेलांकणी वडो. सिंथिया सल्डाना गुरकार नित्यादर वडो. नेरी कुटिनो ICM सांसूद वडो. निलिमा डिसोजा वैस्यस नित्यादर वडो. सिस्टर सिबिल कॉन्व्हेंट प्रिन्स्टन लोबो अल्ता भुरग्यांत पवित्र काळ वडो. एलियास कुटिनो प्रायवंतान तावन सांसूद वडो. फ्लोरिन पत्रावो प्रायवंतान तावन तेंचो वडो मदर तेरेजा वडो. हे सर्वांनी परवां निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा हांगासर येवचें. वेळार येवचें. मिसा पयले वेळार येवचें. आनी अपोस्तल रावतल्यांनी स्त्रियांनी धवी मुस्तायकी आसल्यार घालची. दादल्यांनी काळें पॅन्ट व्हायट शर्ट आसल्यार तुमी घालचें. देखून हे वतीन दवरचें. दादल्यांनी काळें पॅन्ट आनी व्हायट शर्ट. स्त्रियांनी धवें चुडीदार धवी सारी जें जाता तुमी न्हेसून हांगासर त्या दिसा येवचें. येवच्या शनवारा देवस्तुती जायती मंडळ कलंक आसा. एकामेका आदार दिवंक उलो दिता. देखून सगळीं जाणांनी कोणाक हांव ये म्हणून सांगिना. तुमी जाणांत देखून पुरसत करून एक थोडो वावर करूंक येवच्या शनवारा हांगासर येयचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. येवच्या मंगळारा सकाळीं 9 वरार मीस 9 उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. त्या दिसा युवाजनाच्या बऱ्या फुडारा पासून विशेश करून आमी मागता. भक्तिकांनी व्हडा संख्यान वांटिली जावंक उलो दिता.
येवसो शुक्रार निमाणो शुक्रार त्या दिसा कुर्सावाट संजे 3 वरार इगर्जेंत आसतली. त्यानंतर 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती प्रारंभ जातली. व्हड्या भक्तीपणांत ह्या देवस्तुतेंत वांटली जावंक तुमकां उलो दिता. त्या दिसा उपास वा जिंजवार रावोंक आनी मास मासली कांय नासतना रावोंक काही दो आसा. 14 वर्सां वयल्या आनी 60 आनी 5 वर्सां पर्यंत आसलेल्या भलायकी आसलेल्या सर्वांक जिंजवार आनी उपास करूंक हांव उलो दितां. येवसो शेनवार हालेलुयाचो शेनवार त्या दिसा देवस्तुती सांजेर 7:15 वरार सुरू जातली. 7:15 वरार उजो बेंजार उपरांत उजवाडाची रीत पास्काच्या वातीचो पुरशांव आनी स्तुती गायन उपरांत देवाच्या शब्दाची भक्त उदाक बेंजार पवित्र स्नानाच्यो भासोण नव्यान करच्यो उपरांत मिसाचें बलिदान मुंदारसून वेता. ह्या भोव दबाजीक आनी ग्रेस्त देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. वेळार येया आनी भक्तीन ह्या संभ्रमांत वांटेली जाया. तुमकां दुंपू बेंजार करूंक जाय तर तुमी त्या दिसा हाडयेत. उजवाडाच्या रिती वेळार आमी तो बेंजार करतले. येवच्या शेनवारा पास्काच्या जागरणेच्या मिसाक येताना तुमी वाती हाडून येवचें आनी त्या वातीचें मेण धरणीर पडना जावच्याक ताका रट्टाचें कवर वा इतर कांय तरी मांडावळ करून येवंक उलो दिता. नंतर तें मेण धरणीचेर बांकांचेर पडटलें आनी तें काडूंक भोव कश्ट जातात. बांक पाड जातात, धरण पाड जाता. हे मतीन दवरन जोगती तयारी करन वाती वापरूंक उलो दिता. भुरग्यांच्या हातीन वांकडेन दवरल्यार मेण परत सकयल पडटा. देखून वडिलांनी ह्या विशांत सत्राई सांगून भुरग्यांक वाती हाडून दिवच्यो. येवच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार पास्कांच्या फेस्ताचे दबाजीक मीस आसा. ह्या मिसाकी व्हडा संख्येन येवंक उलो दिता. त्या दिसा वेळार मिसाक येया. देवस्तुती हांगासर आयिल्ल्यांक त्या दिसा आमी वांटून दितले. पास्काच्या फेस्ताक तयारी जावन आसा केली एका दिसाची रितीर आदल्या शुक्रारा 26 तारखेर भोव बऱ्यान जाली. जायत्यांनी तुमी वांटेली जावन देवाची कृपा तुमी जोडून घेतल्या. कुमसाराचो सक्रामेंत घेवन आत्मीक रितीन नितळ जाल्यात. त्या पासून वांटेली जाल्ल्यांक हांव शबासकी पाठयतां. साकार दिल्या कुमक केल्ल्या आनी सेवा दिल्ल्या समेस्त उपकार बावडटां. कालच्या दिसा इगर नितळ केल्ली सिसिलबाई, जेस्सी, लिनाबाई, बिज्जूबाई आनी जॉयसन उपकार बावडटां. तशेंच देवस्तुतीची मांडावळ केल्ल्या सिस्टर फ्लोरिना उपकार बावडटां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. वेळार जाय पुरते राम वा ताळयो माडाच्यो ताळयो हांगासर हाडून दिल्ल्या प्रतिरितीन जॉन फर्नांडीस गुरकार लानफूल वाडो, दयाल कुटिनो गुरकार सांसूद वाडो, उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना गुरकार पवित्र काळजा वाडो आनी मनेस्त वॉल्ट डिसोजा लानफूल वाडो हांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. तशेंच हो राम नितळ करूंक आनी जोगते रितीन मांडून दवरला. आमच्या ICYMच्या संध्यांनी तांचोय नेरिसो आनी सगळ्या संगात्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. बघेवंत हप्त्याच्या त्रिदुमाक म्हणजे निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी पास्कांच्या फेस्ता मुड्डो रावोंक तुमकां अवकाश आसा. देखून आमकां सर्वेस्पर देवान केल्ल्या बरेपणाक ह्या पवित्र देवस्तुतेक मुड्डोम रावोंक सांगात दिवंक तुमकां उलो दिता. आदल्या वर्सा आमकां हें भाग फावो जावंक ना. ह्या वर्सा फावो जाला. त्या पासून देवा अर्गां दिवन मुड्डोम दिवंक तुमकां उलो दिता. मुड्डोमाचे तास ₹300. मुड्डोमाच्यो वाती आमी तुमकां देवस्तुते उपरांत वांटतल्या. जर कोणायकी कुमसार जावंक ना जावंक जाय तर तांणी येवच्या मंगळारा सकाळीं 8:30 वरार येवचें आनी 9 पयलें कुमसार जावचें. ह्या वर्सा मेच्या 9 तारखेर आमच्या फिरगजेंतल्या भुरग्यांक पयलो कुमगार आसतलो. पयल्या कुमगाराची दोतोरन एप्रिलाच्या 12 तारखेर सुरू जाता. मिसा उपरांत पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी एक घडीभर म्हाका ऑफिसांत मेळचें. एप्रिलाच्या 1 तारखेर ऑफिसांत तुमी दिवच्या मिसांक रशीद आमी दितल्या. खंयचीय मिसां जावं तुमी दिताना रशीद तुमी घेवची. रशीद आमी दितल्या. मार्चाच्या 30 तारखेर मंगळारा पेजार कुर्सागुड्यार परगट कुर्सावाट आसा. सांजेर 5 वरार मीस, 6 वरार परगट कुर्सावाट. आसक्त असलेल्याने ह्या कुर्सावाटेंत वांटेली जावंक उलो दिता. आतां मिसा उपरांत SVPचे संदे डोर कलेक्शनार रावतात. तांकां तुमी सहकार दिया. तुमी दिल्ल्या कुमके वरवीं तांच्या पसक्या कुटुंबाक आदार दिवंक तांकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुमी उदार म्हणून दाखोवचें. मोगाच्यान तुमी जाणांत कोविड-19 पिडा वा कोरोना मारीची पिडा ह्या दिसांनी सडत वेता. सरकाराची कठीण नियमां जारी जाल्यांत थोडे भोवटी सरकार सांगता फेस्तां आचरण करूंक नात आनी सडीत जाणां सांगाता मेळोवंक नात. तशें अशें म्हणून कितें जावं दी आमी आमची तयारी करची. ह्या दिशेन जावच्या सगळ्या आत्मीक कार्यांची माहिती तुमकां दिल्या.
जर तर सरकार कठीण नियमां जारी करून ती पळयजेत म्हणून सांगीत जाल्यार आमी पळयचे पडटा. तशें जालें तर आमी तुमकां ग्रुपांत कळयतले. नंतर आमी दिल्ल्या वेळा प्रमाणे सगळी देवस्तुती आसतली. पूण आत्मीक कार्याक आमी येताना तुमी मास्क घालून येया, अंतर सांबाळा, भायर दवरलेले सॅनिटायज वापरा, जागृतकाय सांबाळा. सरकारी अधिकारी केदाळ येतात, चेक करतात, आमी शिरकोन पडचे न्ही. ओड आयवस फायन भरूंक आसतलो, देखून ते गुमनान दवरनो भक्तीन तुमी सांगात दिवंक तुमकां उलो दिता. एप्रिलाच्या 11 तारखेतावन एप्रिलाच्या 25 तारखे म्हणसर भुरग्यांक आयताराची दोतोर आसा. 25 तारखेर त्या त्या क्लासीच्या शिक्षकांनी भुरग्यांक परीक्षा करून ह्या वर्साची दोतोर अखेर करची. देखून भुरग्यांनी एप्रील 11, 18 आनी 25 तारखेर सुकनासतना दोतोरने घेवचें. कुमगाराच्या भुरग्यांनी 12 तारखेतावन सदांय दोतोरनेक येवचें. एप्रिलाच्या 5 तारखेतावन सोमाराचें सकाळींचें मीस इगर्जेंत आसतलें. सोमारा आनी बुधवारा सकाळीं 6:30 वरार मिसां आसतलीं. पास्का फेस्ता उपरांत हें गुमनान दवरचें. पास्का फेस्ता उपरांत मंगळाराची 2 नोवेनां करचें आनी दनपारांचें जेवण दिवचे विशीं येवजण आसा. पूण ह्या दिसांनी कोरोना पिडा सर्ती आसा जाल्ल्यान आनी सरकाराचे नियमां कठीण केल्ल्यान हे थोड्या दिसांक आमी फाटीं घालां. थोड्या दिसांनी व्हरून पळयतले हांव आनी सडीत कांय समस्या सरकारांत नान जाल्यार आमी 2 नोवेनां करतले हांव. हें तुमकां फुडल्या दिसांनी कळयतलें हांव. मोगाच्यान तुमकां समेस्तां बरो ताळयांचो आयतार मागता. भोव अपुरबायन देवस्तुतेंत वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. ह्या माध्यमा मुखांतर हे देवाचे हे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्तिकांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा. व्हड भक्तीपणान व्हडा बरवशान बाबरतान हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटयलां आनी आमच्या खातीर मागलां, तुमच्या खातीर आमी मागलां. ह्या पासून तुमकां आमी शबस्की पठयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. परत भगवंता त्या त्रिदोमाक आमी सांगात मेळया. तसो सोमी जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. देव बरें करूं. आतां निमाणो आशिर्वाद. पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनती कर. पात्रोन सांजोता देवा आमची पासत विनती कर. पात्रोन सांजोता देवा आमची पासत विनती कर. सांजोता देवाक मागणें. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवंत झुत्ता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सुबे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो तूं केरीत शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुणशेताक पातयेन आयलां. हे कडेन बरो आमच्या गरजा पासून आमी मागया. म्हज्या मतीर काळोख हाडून म्हजो बोवार्थ दंडळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरेक तूं तुज्या अपोस्तोलीक पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्यांक बरवसो दिवचे केरीत देणें देवान तुका दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता. म्हज्या तुज्या मोवाळ मोयपाची नांवां ते घेत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा फातीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचें महिमेवत नांव तुज्या मजतीन अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या रेलिके मारिफा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून ह्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. कोणाक राम मेळोना जाल्यार कोणाक ताळयो मेळोना जाल्यार हांगा आसात तुमी वरी येत. Serveis por a mucha, por mucha, y te
आलतार भुरग्यांनी जमत एक रावचे मिटींग आसा सर्व आलतार भुरग्यांनी सगळे मिसा उपरांत हांगासर इगर्जेंत जमत एक रावचे Mughal putra somi Omkwar muri Ashirvad diva